पणजे कांपालार कोकण फळां महोत्सव सुरू जाला. तरेतरेचे आंबे, पणस, चिकू, पोपायो तांचे तरेतरेचे जिनस, वखदी झाडां आनी तरेतरेची फुलां आनी कलमां. कितल्योश्योच गजाली ह्या 3 दिसांच्या वर्सुकी महोत्सवाक पळोवंक मेळटात. कोकणांत पिकता ती ही सगळी फळफळावळ. बॉटॅनिकल सोसायटी आनी पणजी महापालिका हो महोत्सव घडोवन हाडटा. पळयात अपर्णा गवंडळकार आनी अविनाश ससीचो हो रिपोर्ट. We are at the D.B. Bandodkar Marg, the Marg which is hosting the Konkan Fruit Festival 2012. It is jointly organized by Botanical Society of Goa and CCP. Let's have a look what's special and what's different in this fruit festival. आमचे पहिले मेयर जे अशोक नाईक तांच्या कल्पनेंतल्यान हो सुरू जाल्लो आसा आनी बॉटनिकल सोसायटी जी आसा तांणी फुडाकार घेतिल्लो आसा आनी अलॉंग विथ CCP तांणी हो जो प्रोग्राम सुरू केलो. एक बरी कल्पना आशिल्ली ही, कित्याक ज्या तरेन हो 2-3 दीस हो फेस्टिवल चलता, एक प्रकारची लायव्हनेस येता पणजी सिटीन. पणजेच्या लोकांक तेच प्रमाणे गोंयभरचे लोक हांगा विजीट करतात आनी बरो प्रतिसाद मेळटा. फ्रुटाची जावं फूल झाडां अशी लावची की जेणे करून एक गोंय जे फुलां फळांचो आमी म्हणटात की स्टेट म्हणून, पूण ती खऱ्या अर्थान जावची. Different type of fruits, different type of plants, ornamental, organic and much more. I am tired loafing around here on the street and gaining so much of knowledge about various kind of fruits available in Goa and in neighboring states. With Prasad Harmalkar, this is Aparna Gowndalkar for Prudent Media. आपणे GCAचेर आसतना कसलोच गैरव्यवहार केला हाचो पुरावो नार्वेकार दिता आसत जाल्यार चवकशी समिती वेल्यान राजिनामो दिवंक तयार आसा अशें आव्हान चेतन देसायान नार्वेकाराक दिलां. पर्वरेची जमीन शिक्षण खात्यान इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाक दिल्ली. ती जमीन GCAन भायले भायर घेवन पंचायतीचो परवानो नासतना थंय अकादमी बांदल्या असो दावो पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन केला. शुक्रारा रोहनान GCAच्या कारभाराची चवकशी करपी समिती कडेन GCAच्या अकादमी विशीं डॉक्युमेंट पावयले. प्रसाद फातर्पेकर जो सेक्रेटरी जावन आसा ताज्या संदर्भात जे पेपर्स आमी एकठांय केले हांवें रिगार्डिंग द फ्रॉड्स, इरेग्युलरिटीज रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, the estimations, measurements and related issues of GCA. I have handed it over to Chetan Bab, but surprisingly comments like government permission lagna हे तो कोणाक फटयता हांव नकळो, कित्याक it is something which he has to understand if he is confused. GCA, he has to tell whether it's an autonomous body or whether it is a part of the government. Education departmentan तो ग्राउंड इन्फोटेकाक दिल्लो कॉर्पोरेशनाक फॉर डेव्हलपमेंट. इन्फोटेकान 10 दिसान अंडर अ सेपरेट MOU GCAक हँड ओवर केला. I would like to ask whether any NOC from education department was taken for handing over this, कित्याक इन्फोटेकाक डेव्हलपमेंटाक दिल्लो, लीज आनी सबलीज करपाक दिवनाशिल्लो. Even if he feels that during my time there was anything, he can bring those valid documents and I will resign from the committee the very next moment. What he says was that the ground, they lock it for security purpose. 20-25 वर्सां आतां जिमखानाचेर आमी कॅम्प घेतला, बायलांचो कॅम्प घेतला, केन्नाच अशें सेक्युरिटी प्रॉब्लेम जावं ना आनी ह्या 3-4 दिसांनी कित्याक जाला तें म्हाका खबर ना.
अपना घरातल्या कारभाराचेर उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ल्या अहवाला प्रमाण कारवाय करून गैरव्यवहारात घुसपल्ल्या कर्मचाऱ्या आड FIR घालपाची शिफारस बायलां आनी भुरग्यां कल्याण खात्यान केल्या. खात्याचे मंत्री दिलीप परुळेकारान प्रुडंटाक ही गजाल सांगली. रिव्हर प्रिन्सेस कानोळे सुवाती वेल्यान पुराय निवळ केल्या काय ना हे पळोवंक थंयचो स्कॅनिंग रिपोर्ट मागोवपाचें परुळेकारान थारायलां. राष्ट्रीय बायलां आयोगाचें एक शिष्टमंडळ शुक्रारा परुळेकाराक येवन मेळ्ळें. आपणा घराचो रिपोर्ट मेळ्ळा आनी दॅट रिपोर्ट हेज्या प्रमाणे हेका गेला आमच्या CMाक हांवें मार्क केला. CMा कडेन फायल आसा की FIR करपाच्यो बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आहा पळय त्यो आतां बेस धरूंक लागतल्यो आनी तेजेर बेगींतल्या बेगीन तेजेर कारवाई जावची अशें म्हणून हें केलां आमी शिफारस केल्या हांवें शिफारस केल्या. बट थिंग इज दॅट हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां म्हाज्या डिपार्टमेंटाक की ताजें स्कॅनिंग जावपाक जाय बिकॉज हाफ ऑफ द बोट वॉज अंडर दॅट सँड वर समथींग लायक दॅट दे क्लेम दॅट हॅज बीन रिमूव्ड. बट स्कॅनिंग केल्या नंतर कळटलें की कितें भितर उरलां बी जाल्यार नाल्यार कशें आसा ती रेंव वयतली आनी तें केन्ना तरी वयर सरतलें. हाका ट्युरिजमाक त्रास जावंक शकता, ट्युरिस्टांक त्रास जावंक शकता म्हणून हांवें स्कॅनिंग रिपोर्ट मागला. स्कॅनिंग रिपोर्ट जाल्या नंतर इफ वी आर सॅटिस्फाय जाल्यार तेजे फुडलीं बिलां कितें म्हणटा पळय तूं कितें म्हणटा पळय तेजें विचार केलो हें जातलें. The purpose of visit is to meet the minister because the National Commission for Women is having its act and they are supposed to visit the commissions also. They are supposed to visit the places of jail. जेल विजिट्स होते हैं, शेल्टर होम्स हैं और यहाँ पे सॉरी आई कैन दी विमेन रिलेटेड इश्यूज विच आर हैंडल्ड बाय द विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री. So to take the whole review relating to the women's policies, women's budgeting, all that issues we have taken. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.